आंबे दाबाळ हांगसर चलपी पुलाचें काम बेगिना पुराय करून विद्यार्थ्यांक जावपी गैरसोय सरकारान टाळची म्हण थंयच्या लोकांची मागणी आसा। हें काम सुमार 8 म्हयन्यांनी जातलें अशी म्हायती मेळटा। आरडीएक्स गोवा खातीर दाबाळच्यान महेंद्र गांवकर। भुरग्यांक बंद आशिल्लें आतां ते चालू करता, बेगी करून चालू जावचें आनी आमगे भुरगीं सगळीं वयल्यान वयता वाटना म्हणून वयल्यान वयता रस्त्यान वयता। कितली पयस पडटा? पयस कितले पडटा रे? 8 किलोमीटर समोर पडटा पयस। सांगले पळय तशें आमकां जावपाक जाय, कित्याक 8 म्हयने पयलीं जावपाक जाय। आनी आतां आमी भुरग्यां त्रास काडटा पळय, पयलीं आमगे पोनेळ आसलेलो हांगा, तो पोनेळ पावसान आमगे व्हांवून गेलो, पावसाक खूब त्रास केले आमी। आनी आतां वयल्यान आसा, आमकां एकटे बायले वचपाक मेळना न्हू। आतां जाला अर्द, पूण आनी आतां उरलो तो आनी करतो ना न्ही, बेगीन जावचो। पयलीं तुमी एवढेन तेवढेन पलतडी वचपाक ओडी घेवन वयताले ते आमगे ओनूच चड पावस मोटू वार येयलो आनी तो ओनू गेलो, आमकां खबर सुद्दां ना तो केन्ना गेलो। आतां जे तुमी शिडी लायल्या म्हणटा पळय, शिडी वयल्यान तुमी बायले वयता? दादली वयता, धरून धरून सायडीन पळय बाबा, हें आमचें आतां काम चालू आसा। सद्या एक 7-8 दीस भितर हें स्टार्ट जातलें। आनी आतां कितें जाता, आमी हे हांगासरल्यान बाबा वयता, पूण कितें निशणी घातलेल्या आमी आतां मागता कितें जावं, कितें बेगीन करून फास्ट अशें जावचें। आनी दुसरें म्हणल्यार हे बाबा आमकां आतां हे भुरग्यांक हाडपा व्हरपाक गाडयेक काय म्हणल्यार 8-16 किलोमिटर आहा, खंयच्यान दाबाळ टू आम्या, बारीक भुरग्यांक। खंय शिकता भुरगीं? भुरगीं शिकता एक इमलोडे स्कुलाक, परत गणनाथ स्कुलाक, परत हांगा दाबाळ शाळा। कितलेशें काम उरलां आतां कंप्लीट जावपाचें? आतां एक जावन तेणी सांगलां की 8 म्हयने भितर हें रेडी करून दिता म्हणून सांगलां, 8 म्हयने भितर। मागीर गाडयो बीन वचपाक मेळटल्यो हेजे वयल्यान? अशें म्हणजे काय म्हणल्यार एक 108 गाडयो अशी म्हणजे तेणी इतलोच हें दिला।